तो खंयच्याय वेदाचेर सांगता की हें काम केल्लें ना म्हणून. सावथ गोवाक आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब तानावडे तशेंच गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सगळे मतदारसंघ पिंजून काडलेले आसात. रात दीस सगळ्या लोकांक कार्यकर्त्यांक एकठांय करून आनी लोकांकूय एकठांय करून मतदान मॅक्झिमम जावचें हाजे खातीर भारतीय जनता पार्टीक मतदान जावचें म्हणून आपलें काम केल्लें आसा. आनी हो सांगता की हांगासर कार्यकर्त्यांनी काम केल्लें ना म्हणून. हें ताका दिश्टी पडना. जितलें काम जालां तितलें. पूण हांगासर जेन्ना सुरेश बाबान सांगलें की गेल्या वेळार गेल्या खेपो 2022 आनी हो डिफरन्स ताणें दाखयल्लो आसा जाल्यार हांगा मतां कित्याक कमी पडली हो ताणें शोध घेवचो. फाटल्या फावटी असेंब्ली इलेक्शनाक जेन्ना दिल्ली काय म्हणटा प्रदीप शेट्टी BJPची मडकय मतदारसंघांतल्यान कितली 3,500 सो एकंदर 3,500 मतां आसा आमी म्हणपाक शकता मडकय मतदारसंघांत BJPची काय तेच्या वयर वाडपूच ना. हय पण तुमी म्हणटा पळय काम करूंक ना म्हणटा तो म्हणटा तुमचे कडेन. सो हेज्या वयर आनी मतां वाडपाचें आसलेली तुमकां अपेक्षा काय? कशें जाता पळय विधानसभेक जर तो 13,000 घेता आमी 4,000 घेता टोटल किती 17,000 जाता. ही 17,000 मतां खंय गेली. आतां ही लीड पळय आमकां 3-3,500 कितें लीड मेळ्ळ्या पळय न्ही ही सामकी निघली. हेका आमी लीड अशी आमी कन्सिडरूच धरिना. कारण आमगेलें कशें आशिल्लें गेले फाटल्या इलेक्शनाक तो जेन्ना तेज्या वांगडा 7 दिनां वांगडा स्वता भोंवला एमकी काम तो केन्ना आमच्या गव्हर्मेंटान नाशिल्लो. तो जेन्ना स्वता आपूण भोंवन तो जेन्ना 9,500 सुमार मतां काडटा आनी आमी स्वता भोंवन जेन्ना 10,000 प्लस 10,500 सुमार मतां काडटा ही दोनी जर हे फावटी एक जाली जाल्यार 19,000 सुमार मतां जातालीं. ती कित्याक कमी जाता हो प्रश्न आहा. दुसरें मडकय मतदारसंघ तूं कार्यकर्त्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचेर आरोप करूं नाका. तूं कितें हें जालां तूं तुगेल्या कार्यकर्त्यांक आफय तुगेले कोण तांकां घेवन बस आनी तेंचे कडेन उलय. कारण हे गेलें कशें आहा हेका BJP म्हणल्यार एलर्जी. हो आमगेलो आमदार आहा हेका BJPची एलर्जी आहा. हो खंय मातसो कितें पॉयंट मेळटा म्हणून पळयता तो रोखडेच हें करता. तेका जर फाल्यां जर भारतीय जनता पार्टीच्यान भायर काडलो आनी आमची मागणी काडटलो म्हणून हो कश्यो गाडी घालता तो पळय. BJP गाडी घालतलो काँग्रेस करता रोखडे. मोठे BJPची काय कार्यकर्ते असतात त्याच्या वांगडा भोंवता सध्या. सो तुमचे मदीं फूट अशें दिसना तुमकां? नाही युती आहा न्ही युती आसा न्ही युतीन आमचें कितें आहा.